जित भाई आयज रॅलीच्या टायमार एमजीपीचे तुमचे फ्लॅग काढल्यात. कित्याक काडपाची काय गरज पडली? काय गरज पडली नाही? पळय आता प्रत्येक टायमाचेर आमी जेन्ना फंक्शन आसता तेन्ना अडखळो हे घालपाक ते फुडेंच आसतात ह्यो हांगा लोकल आमदार आमचो आनी व्हडलेशे आमकां व्हडलोशे इम्पोर्टन्स आमी दिनात. आमी जाणा नासले आमी कितले केले ते काडटलेच म्हणून. पूण आमचे हांव वालोर दिता आमच्या भुरग्यांक यूथ आहा तांकां कित्याक ते दीस रातभर रावन फ्लॅग लायतात आनी तांकां खबर आसतना ते लायतात की दुसरे दिसा हे काडटले म्हणून. खरीच बरी गोष्ट आहा की ते दाखोवन दितात, ऑपोजिशन दाखोवन दितात की तांकां भंय पडला म्हणून. जर भंय नसलो जाल्यार कोण हात लायतलो? भंय पडला म्हणून फ्लॅग काडटात न्हू ते. आनी ते फ्लॅग काडपाक कोणाक लायता? पुलीस प्रोटेक्शन दवरतात आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काडूंक लायता. आमी आतांच विचारले आमच्या फुड्यान काडटात बाबा कित्याक काडटात जाल्यार ते सांगतात की आमकां वयल्यान ऑर्डर आहा, वयल्यान कोणाची आहा खबर ना म्हणटात ते. बीजेपीचे कित्याक काडूंक ना म्हणटात ते आमकां ते काडपाक लावंक ना हे काडपाक लायले. सो खंय तरी ते गव्हर्मेंट मिशनरी मिसयूज जाता कशें दिसता आमकां. एकंदरीत तुम्ही जे आता जे काम करता मांद्रे मतदारसंघात ते काम ज्यादा जालें अशें तुमकां दिसना आनी त्याच्या खातीर तेका थोडो भंय जाता अशें दिसना तुमकां? पळय ज्यादा जाल्या की कमी जाल्या हे मांद्रेची जनता ठरयतली. येणाऱ्या 2022 फेब्रुवारी इलेक्शन्स आहा. आतां अशें म्हणटात ते फेब्रुवारी इलेक्शन आहा पूण ही तयारी चल्ल्या तर तशें दिसना. पूण पळोवया जर येणाऱ्या इलेक्शनाक मांद्रेची जनता ठरयतली कोणें कितलें काम केलां पावरार आसून आनी पावरार नासून तांकां डिसायड करून कितें तें. आतां तुमी पळयलात आयज सीएम येयला, सीएम रावंडार गेला, रॅली बायक रॅली काडले. एसओपी म्हणटात ते आमकांच लागता की तांकां लागता हे पयली प्रश्न आहा म्हाजो. सीएमाक एकूच प्रश्न करता एसओपी हो कोणाक? तूं आयज बायकार बसला आनी रॅली काडटा, तुवें मास्क घालूंक ना, तुज्या आमदारान मास्क घालूंक ना. सो एसओपी कोणाक? कायदे कोणाक? जे कायदे आरटीओचे लॉज आहात ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ते कोणाक? तूं बायकार बसला हेल्मेट घालना, तुजो आमदार हेल्मेट घालना. सो हे कायदे कोणाक? ऑपोजिशनाक आनी तांकां हे कायदे ना. हेचे प्रश्न हेचेर तुमी ताका उत्तर विचारा. आयज मेळटलो तुमकां विचारा ताका. हांव तुमच्या फुडें हा मुद्दम येयला की भारतीय जनता पक्षाचें दुटोप्पी धोरण कशें आहा तें. आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो दौरो आसा मांद्रे मतदारसंघात आनी त्याच वेळाचेर महाराष्ट्रादी गोमंतक पक्षाच्या मोर्जी येते एका नवे कार्यालयाचें उद्घाटन आसलेलें. ह्या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपलो मुख्यमंत्री येता आणि सगळ्या लायटीच्या खांब्यार म्हणून सगळ्या जाग्याचेर आपल्या पक्षाचे झेंडे आणि बॅनर्स लायले आणि आमचे कार्यालयाचे उद्घाटन आसा त्या निमतान आमी सुद्दां आमच्या पक्षाचे झेंडे आणि बॅनर्स खंय खंय जागा मेळटा ते लायले. पण आज अशें म्हणटात की गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल, सगळ्यांक समान कायदो. पण हांगा पळोवपाक गेल्यार आज उलट दिश्टी पडटा की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दांडेशाही करून आणि सरकारी नोकरांक वेटीच धरून आमचे जे म्हणजे महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचे जे झेंडे जे आसलेले इलेक्ट्रीक पोलाचेर ते त्या वर्करांक काडपाक लायले. आणि हास्यास्पद गोष्ट अशी की बाजूच्याच खांब्याचेर जे भारतीय जनता पक्षाचे झेंडे आसले ते तशेंच दवरले. हाचेसून कळटा की हांगसरलो जो आमदार आहे दयानंद शेट्टी हांणी आपली शेपटी फाटल्यान खंय लोमा आसल्या ती घट धरून पळत सुटला. तो आतां इतलो भियेला की ह्या लेवलार पावला की पक्षाचे झेंडे सुद्दां तेच्यान दुसऱ्या पक्षाचे झेंडे सुद्दां तेच्यान पळोवन वचो. म्हाका दयानंद शेट्टी इतलें सांगचें दिसता की तुवें अशे बॅनर्स किंवा झेंडे काडून तुवें तुजी लायकी कितें हांवें दाखोवन दिल्यात आनी तूं कितलो भियेला महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षा हें कळून चुकता. तुवें आमचे झेंडे काडले किंवा पक्षाचे बॅनर्स काडल्या आमकां कांयच ना. कारण महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचो सिंह हो लोकांच्या काळजांत आहा आनी तूं जितलें आमच्या अगेन वयतलो तितलें तेच्या कडून आमचे युनिटी आहा आनी लोकां मदीं जाण्याचे आमचे जे प्रयत्न आहा तेका जास्त एनकरेजमेंट मेळटलें. तुवें हें केलां हें योग्य करूंक ना दयानंद शेट्टी. फुडल्या इलेक्शनाक आमी हेची जाप आनी तुजो लेवल कितें आहा हो तुका आमी दाखोवन दितले. धन्यवाद.